नमस्कार. दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. फोंड्या शिंदळकी व्यवसाय सुरू आशिल्ल्याचो धक्को दिवपी प्रकार उक्ताडार. फोंडे पुलिसांनी शेनवारा उसरा राती राबितो वसणुकेत आशिल्ल्या एका हॉटेलाचेर धाड घालून एक व्हड रॅकेट उक्ताडार हाडले. हे कारवायेत एका तरणाटीची सुटका केली आणि अस्तंत बंगाल आणि उत्तर प्रदेशातल्या 3 जाणांक अटक केली. काल राती कडेन जे फोंडा पुलीस आहा हेंच्यांनी एक इन्फॉर्मेशन तांकां मेळ्ळी की फोंड्या एक मध्य भागांत एक गणेश रेसिडेन्सी एक लॉजिंग आसा आनी ह्या लॉजिंगेन खंय तरी प्रॉस्टिट्यूशन धंदो चलता म्हणून ती म्हायती मेळटकूर पुलिसांनी आपले जो सांपळो आहा तो रचून हे जे रॅकेट चलताले तांकां धरलेले आसा. ह्या प्रॉस्टिट्यूशन धंद्यान जवळ जवळ 3 जाण तांकां हातीक लागलेले आसा आनी ह्या 3गांकूय तेंच्यांनी अरेस्ट करून आयज सगळे रिमांडाक प्रोड्यूस केल्ले आनी तांकां 6 दीस रिमांड मेळ्ळो आसा. आमी जायते फावटी पळयलें की लोक उलयताले की ह्या हॉटेलांत अशी अश्यो गजाली घडटा म्हणून, पण पुलीस खंय तरी टॅरिंग करनासले. पण काल खंय तरी तेंच्यांनी टॅरिंग करून हे जे प्रॉस्टिट्यूशन आहा ते तेंच्या हातीक सांपडले आनी हितूंतले 3 जाण आहा भितरले 2 जाण आहा ते वेस्ट बेंगालचे, जाल्यार एकलो आहा तो यूपीचो. तो 3गांकूय आतां 6 दीस रिमांडाचेर घेतलेले आसा आनी फुडली चौकशी आहा हे फोंडा पुलीस करीत आसा. जिनमें पुलिस ने रेड मारा और 3 लोगों को पकड़ा है. दो तुम्हारा आदमी ऐसा आप बोल रहे हैं, लेकिन अभी प्रोस्टिट्यूशन धंधा इधर आपके होटल में चल रहा है, इसके लिए वो रेड मार के पुलिस ने पकड़ा. अभी आपको क्या कहना है इसके ऊपर? आप मालिक है ना होटल का? नहीं, मतलब मेरा कुछ ही उसमें नहीं था. दोनों का आईडी प्रूफ लिया, दोनों का आईडी प्रूफ लेके हम रूम दे दिया. लेकिन ऐसा प्रोस्टिट्यूशन इधर धंधा चलता है ऐसा पुलिस कह रहा है कि हम लोग को रूम देता था. दोनों का आईडी प्रूफ लेके. हाँ, तो कितना बजे आया पुलिस कल? 7:30 बजे. और तुम्हारा भी आदमी इधर से पकड़ के लेके गया ना? तो अभी तुम इधर लोग व्यवसाय ऐसा बिजनेस नहीं कर रहा था ऐसा क्या? नहीं, कोई आए तो रूम देते हम लोग. कोई आए तो रूम दे. और ये तो बाहर का है ना, बाहर का. कौन जो आया था वो लोग बाहर का है ना? बाहर का. तो ऐसा ही तुम किसी को भी लड़की जो कोई लेके आए तो रूम देता है आप? दोनों का आईडी प्रूफ रहेगा. 18 साल क्रॉस हुआ उसको दे रहे हैं हम लोग. हाँ, 18 साल हुआ तो आप देता है. हमारा आईडी प्रूफ है. प्रोडेंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. जांबोटी चोल्ला गोवा महामार्गार कालमणी आणि आमटे गांवा लागीं काल रातच्यान येरादारी खातीर रस्तो बंद. एक म्हाल व्हरपी ट्रक रस्त्यार मदीं बंद पडलो. हाका लागून ट्राफिक जाम जाली. दुसऱ्या एका लॉरीन कुशीच्यान वचपाचो यत्न केलो, मात रस्तो खचलो आनी लॉरी उमथली. रस्तो बंद, दोनूय वाटेनी गाडयांच्यो लायनी. आम आदमी पक्ष स्वबळार 40 सीट लढयतले. येता ते झेडपी नगरपालिका वेंचणुकेनी आपाचे ग्राउंड लेवलावयले काम दिसतले. बीजेपी करप्शनात बिजी. गोंयकारांचे इशू वालिना. आप बीजेपी आव्हान दितले. आपाची गोंय प्रभारी आतिशी उलयली. गोंयची जनता हे फावट खंय सरकार बदलतली. आतिशी कितले दिसूच जाली गोंयांत कॅम्प करून आसा. आम आदमी पार्टी 40 की 40 सीट लड़ेगी और अपने दम पे लड़ेगी. ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है, काम चल रहा है और आने वाले ज़िला पंचायत इलेक्शन में, उसके बाद म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में हमारे ग्राउंड लेवल का प्रमाण ज़रूर लोगों को दिखेगा. गोवा के लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए. वो अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहते हैं. वो अगर उनके घर वाले बीमार हों तो वो चाहते हैं कि उनको ऐसा इलाज मिल सके जिसको वो अफोर्ड कर सकें. जब बच्चे पढ़ लिख जाएं उनको जॉब मिल सके. यही तो गोवा के लोग चाहते हैं. उनके जो छोटे बड़े काम हों, जो पंचायत में होते हैं, जो म्यूनसिपैलिटी में होते हैं, जो सरकारी दफ्तर में होते हैं, वो काम बिना पैसे दिए हो जाएं. यही तो लोग चाहते हैं. गोवा के लोगों की कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, लेकिन भाजपा की सरकार 10 सालों से ये डिमांड पूरी नहीं कर पाई. क्यों? क्योंकि वो करप्शन में बिजी है.
क्योंकि उनको एमएलए खरीदने हैं। सध्या काँग्रेसीचे 3 आमदार आसा आणि 2 वचत जाल्यार एकूच उरतलो आणि घडये आम आदमी पक्षाचो आमदार विरोधी पक्ष फुडारी आसतलो म्हूण आतिशी मार्लेना उलयली. कांग्रेस को वोट देना और बीजेपी को वोट देना एक ही बात है. मैं तो गोवा के लोगों को कहूंगी, कांग्रेस का बटन दबाने से तो अच्छा है सीधा कमल का बटन दबा दो, क्योंकि जिसको आप कांग्रेस के विधायक को जिता के भेजोगे वो सारे विधायक बीजेपी में चले जाएंगे. आज उनके 3 विधायक बचे हैं. कोई मुझे बता रहा था कि शायद 3 के भी 1 रह जाए बहुत जल्दी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी से बन जाए. ये शायद कुछ महीने में होने भी वाला है. इसलिए लोगों को गोवा में ना बीजेपी पे भरोसा बचा है ना कांग्रेस पे भरोसा बचा है. और जैसा मैंने शुरू में ही कहा, आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प बनके उभरेगी. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी. 2025 गोंयांत ड्रग्स केशी 100 पार. सुमार 50 कोटींचे ड्रग्स जप्त. एप्रिलांत वास्को बायणा आंतरराष्ट्रीय ड्रग ट्रॅफिकिंग केस जाल्ली. 43 कोटींचे 4.5 किलो कोकेन धरिल्ले. इस्रायली अटाला परत ड्रग्साचे केशीत सापडलो. 30 जून मेरेन 88 ड्रग्स केशी रजिस्टर. ड्रग्स ट्रॅफिकिंग कंट्रोल करूंक सरकारान खंय एंटी नार्कोटीक ड्रग फोर्स नेमला. गोंय पुलिसांनी 2025 कितल्याशाच ड्रग केशींची फोडणीशी केल्या. ह्या वर्सा 100 मायज ड्रग केशींचे रजिस्ट्रेशन जाल्ल्याची म्हायती मेळटा. सुमार 50 कोटींचे ड्रग्स पुलिसांनी जप्त केला. एप्रिलांत बायणा वास्कोंत मारिल्ले रेडीन आंतरराष्ट्रीय ड्रग डील एक्सपोज जाल्ली. सुमार 43 कोटींचे 4.3 किल कोकेन एका इस्रायली तपासून जप्त केल्ले. क्रायम ब्रांचान FIR फायल केल्या उपरांत ईडीन कायदेशीर चौकशी केल्ली. क्रिमिनल अटालाक पासून अटक केल्ली. 2023 ड्रग ट्रॅफिकिंगाच्यो 140 केशी रजिस्टर जाल्ल्यो. 2024 केशींचो आंकडो 162 मेरेन पावलो जाल्यार 30 जून 2025 मेरेन 88 केशी रजिस्टर जाल्यात. एअर ट्रॅव्हला वेळार जातल्या ड्रग ट्रॅफिकिंगाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर क्रायम ब्रांचान नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो आनी विमानतळ अधिकाऱ्यांक पत्रां धाडल्या. खर निरीक्षण करपाची शिटकावणी दिल्या. जाल्यार सरकारान ड्रग ट्रॅफिकिंगाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर एंटी नार्कोटिक्स ड्रग फोर्स नेमला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. राती वेस्टर्न बायपासार जाल्ल्या अपघातांत 2 म्हशी जाग्यार सोंपल्यो. एक गंभीर जखमी. व्हडल्या ट्रकान म्हशीक धपको दिला म्हणपाचें कळटा. गंभीर जखमी जाल्ल्या म्हशीचो पाय मोडला. म्हशीक ज्ञान फावंडेशनान रेस्क्यू केल्या. साउथ वेस्टर्न रेल्वे लायनीचो डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्ट चालीक. रेल्वे मंत्रालयाची घोषणा. हे डबल ट्रॅकिंग हॉस्पेट, हुबळी, लोंडा, तिनय घाट, वास्को असे 363 किलोमीटर लांब आसतले. सध्या फक्त 312 किलोमीटराचे काम प्रत्यक्ष सुरू जाला. कोळसो, लोखंड, तिख्याच्या येरादारीक बळ ट्रॅकाचो उपेग जातलो. गोंय ते हंपी मजगती ट्युरिझमाक खंय नेट मेळटलो. मेगा प्रकल्प आयल्यार गांवच्या लोकांक मुळाव्यो साधन सुविधा उण्यो पडटल्यो. पयलीं गांवचे कॅरिंग कॅपेसिटीचो अभ्यास करचो. ओर्ली ग्रामसभेचो थाराव पास. वेपार कर वाड आनी हावस टॅक्साचेरूय चर्चा जाली. सरपंच सांगता ह्या इशूंचेर खंय खासा ग्रामसभा जातली. Agenda एक आपलो reassignment of the house tax because it was not done for so many years. So now the village members have given their suggestions on that, and we have told them that we'll be coming back again for another extra special Gram Sabha Magila. So that date will be decided, and that subject will be put it according to the slab kitkom it will be taken for the body meeting. After that, we'll bring it to the villages of Olim for the next Gram Sabha. Mega project, as they said, we had 3 applications regarding the mega project, and on that we have taken the grievance suggestions and grievances from the villages. They say they want that no mega project should be Carrying capacity. Until the carrying capacity of the village is done. And on that we have agreed that I'm going to write with they have taken a resolution, and I'm going to write for the other department who are concerned. फाटलीं 3 ते 4 वर्सां जालीं दर ग्रामसभेत बेकायदेशीर बांदकामाचेर चर्चा जाता आनी पळोवणी करून मागीर ओग्गी एक्शन कांयच जायना म्हूण थळावो कॅथ ग्रॅसियस उलयलो.
आज आमी उलयले आमगे ग्रामसभा उलोवली इलिगल स्ट्रक्चराचेर आयकला न्हू. इलिगल स्ट्रक्चर आहाय जाल्यार 2-3 वर्सांनी एवरी ग्रामसभा आमी तें डिस्कस करताय काडपाचें बट नथींग इज हॅपनिंग. फकत हें जाता इन्स्पेक्शन जाताय आनी मागीर मुखार कांय वचना. सो वी हॅव टोल्ड वॉट स्टेप्स दे हॅव टू टेक पंचायत आयकला न्हू. सो ऑलमोस्ट नाव 3 years has passed. 3 वर्सांनी कांय ना. 15 years back we had stopped this and we had said we do not want any mega projects in Orli. But now suddenly it's seen a different rise and we have got all these buildings coming up which are 3-story high in a village. I do not understand how one can have 3-story buildings in villages and still call it a village. A village means we have our fields, we have our trees where we do cultivation and we help raise a village environment. प्रुडंटा खातीर सायो डायस. चवथी पयली 3,000 मायज लाडली लक्ष्मींक 1 लाख पावलो. कितली वर्सांत स्किमीचे अर्ज आडकल्ले. एप्रिला सावन 20 ऑगस्ट मेरेन 3,286 अर्ज क्लियर केल्यात. लोकांच्या खात्यांनी ऑगस्ट म्हयन्यांत पयशे क्रेडीट जाले. स्किमीचेर सुमार 33 कोटी खर्च. अंदूचे चवथी पयली गोंयभर 3,000 मायज लाडली लक्ष्मीक सरकारान येवजणेची निधी बँकेन पावयली. मार्च 2025 लाडली लक्ष्मीचे सुमार 2,096 अर्ज मंजूर केल्ले जाल्यार एप्रिल सावन 20 ऑगस्ट मेरेन वट्ट 3,286 अर्ज क्लियर. वर्साच्या वर्सा लाडली लक्ष्मीचे पयशे पडना म्हूण विधानसभेंत विशय गाजिल्लो. ताच्या उपरांत सरकारान सुमार 33 कोटी मोडून हे 3,000 मायज लाडली लक्ष्मी येवजणेचे पयशे पावयले. जांचे अर्ज डॉक्युमेंटाची उणीव वा हेर त्रुटींक लागून उरिल्ले तांकां खंय खात्यान खासा कॅम्प घेवन मजत केली. तशेंच हेर कोण उरल्यात तांकां पत्रां धाडल्यात. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकोळेकर. एके वाटेन नाल्ल पेटला, दुसरे वाटेन माड आशिल्ल्यांक पाडेली मेळना. पाडेली खंय प्रायवेट माड पाडूंक धांवतात. माडा फाटल्यान पाडेल्याक 100 रुपया मेळटा म्हूण म्हापशेचो हॉर्टिकल्चर आउटलेटाचो सुपरवायझर सांगता. ट्रेनिंग दिवन पाडेल्यांचे स्किलिंग केलें तरी पाडेली उणें कित्याक काय म्हूण प्रश्न. गोंयकारांक नाल्ला विणे जायना. गोंयकारांच्या कसल्याय खाणा जेवणाक नाल्ल हो लागताच. जाल्यार माडांनी गोंयची सोबीतकाय बसता. पूण माडांनी नेटिल्ल्या गोंयांतूच आयज नाल्ल म्हारग जाल्यात. पाडाई कमी जाल्यात. म्हापशेच्या हॉर्टिकल्चर आउटलेटाच्या सुपरवायझरान पाडाईंक माड पाडपा फाटल्यान मेळटले रेटीची म्हायती दिली. आमी सद्या जे हांगा पाडेलीची बुकींग घेता आनी बुकींग घेवन कितें करता आमी मागीर कोणाक जाय तो धाडटा आमी. आमचें कशें आसा सद्या आमी सद्या एका माडाक 100 रुपया घेता. 1 ते 8 म्हटल्यार 800 रुपया. इनकेस ताका हाफ डे जाय जाल्यार तें हाफ डे घेवं येता. पूण तें एका हाफ डे 18 माड पाडूंक शकता तो. तेतून ताका तो कोण व्हरता ताका फक्त 1100 रुपया फारीक करचे पडटा. आनी तो फूल डे जाय जाल्यार ताका 35 माड पाडूंक शकता तो. आनी तितून तो 2,100 रुपया फारीक करूंक शकता. स्टार्टींग घेतले तेन्ना ट्रेनिंग दिल्ली तांकां ते. पाडाईंक हॉर्टिकल्चराचो दर परवडना. प्रायवेटांचे पाडल्यार तांकां चड प्रॉफीट जाता. पूण सर्वसामान्याक त्यो रेटी परवडनात. सरकारान उपाय काडचे म्हूण थळाव्याची मागणी. आमकां प्रॉब्लेम जाता पाडाय फेस करपाक. कित्याक एग्रिकल्चर डिपार्टमेंटान ते टेम्पररी पाडाय आनी तांकां ते म्हणटात आमकां ते परवडना म्हणून ते प्रायवेट पाडटात आनी ते मागीर खूब घेतात पयशे. सादारण मनशाक ते कोताक घेवचे ना. ताका लागून ते भायर पाडटात प्रायवेटली आनी ते कित्याक थिंगा म्हणटा तांकां चड इनकम आहा. नाल्लूच जर आमचे कडेन समज जावंक ना दिवपाक लोकांक जाल्यार मागीर इट वील बी आर ट्युरिजम डिपार्टमेंट वील हॅव अ बीग प्रॉब्लेम. ताका लागून गव्हर्मेंटान ही सुविधाय दिवंक जाय म्हणून आनी पाडाय जाता तितले उत्पन्न करूंक जाय. ताका लागून गव्हर्मेंटान पाड्यांक फिक्स जॉब दिवपाक जाय. नाल्ल हो गरजेची वस्तू. सरकारान कितें तरी उपाय करचो अशी लोकांची बी मागणी आसा. प्रुडंटा खातीर श्याम फट्टे. फाटल्या 5 वर्सांत राना खात्यान गोंयांत 23,000 वयर झाडां मारून NOC दिल्या. अनमोड वाठारांत रस्तो रुंदीकरणाक 12,000 मायज झाडां मारूंक मान्यताय दिल्या म्हूण राना खात्याचो डाटा सांगता. मोपा विमानतळ रस्त्याक 3 हेक्टर जमिनींत 538 झाडां मारल्यात. झाडां बेकायदेशीर मारपा विशीं 2 वर्सांत 215 कागाळी आयल्यात. खात्याचो डाटा. फाटल्या 5 वर्सांत राना खात्यान गोंयांत 23,000 वयर झाडां मारपाक मान्यताय दिल्या. मेळटा त्या डाटा प्रमाण धारगळ वाठारांत मोपा विमानतळ रस्त्या खातीर
2.89 हेक्टर जमनीत 538 झाडां मारपाक मान्यता आहे. चांदेल वाठारांत मोपा विमानतळ रस्त्याच्या लायनिंग यंत्रणे खातीर 0.25 हेक्टर जमनीत 108 झाडां मारपाक मान्यता आहे. पेडणे म्हालात चांदेल लागसरच्या वाठारांत मोपा विमानतळाच्या कामा खातीर 6.85 हेक्टर जमनीत 1072 झाडां मारपाक परवानो. मोल्या आनी कुळे वाठारांत रेल्वेचे वीज पुरवण करपा खातीर 0.85 हेक्टर जमनीत 404 झाडां मारपाक मान्यता आहे. धारबांदोडे सांगे उसगांव वाठारांत वीज वाहिनीच्या कामा खातीर 78.29 हेक्टर जमनीत 6493 झाडां मारपाक मान्यता आहे. सावड्डे वाठारांत रेल्वे दोट्टीकरणा खातीर 1.90 हेक्टर जमनीत 394 झाडां मारपाक मान्यता आहे. कोडली दाबाळ वाठारांत वीज वाहिनी खातीर 78.29 हेक्टर जमनीत 1880 झाडां मारपाक मान्यता आहे. अनमोड मोल्या वाठारांत 32.08 हेक्टर जमनीत 12238 झाडां मारपाक मान्यता आहे. मजगती झाडां बेकायदेशीरपणान मारपा विशीं फाटल्या 2 वर्सांत 215 कागाळी नोंद जाल्या. 2023 ते 2024 वर्सा 98 जाल्यार 2024 ते 2025 वर्सा 117 कागाळी नोंद जाल्या. कांय कागाळींचो तपास सुरू आसा जाल्यार कांय कागाळींनी दंड जाला अशें राना मंत्र्यांनी लेखी जापेत म्हटलां. केंद्रीय राना मंत्रालयान राना विशीं जो अहवाल दिला तातूंत गोंयांत हरीत वाठार उणो जाला असो उल्लेख ना. हरीत वाठार वाडचो म्हूण उपाय येवजण्यो लेगीत तांणी सुचोवंक नात अशी लेखी म्हायती राना मंत्र्यान दिली. प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकर. आडपयचे गणपती विसर्जन पळोवपा सारखे. विसर्जनाक गोंयभरचो लोक येता. चित्ररथाचे देखाव्यांनी घराघरांतल्यान गणपती भायर काडले. वाजत गाजत नाचत घुमटां शामेळाचे तालार मिरवणूक. दिसा उजवाडे व्हड्यांनी जुवारीत गणपतीचे विसर्जन. सुमार 150 वर्सांची परंपरा. विसर्जनाक लोकांची घे गर्दी. बुलेटीन इतल्या सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.